परत एकदा फॉलोअप जो आहा पळय न्ही म्हणजे पुराय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचो तो सगळ्या पेशंटाच्या बाबतींत आनी एवरीथींग मॅनेजमेंट हांगासले खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता सगळे जे डॉक्टर दिपा आसतले डॉक्टर राजेश आसतले तेच्या अंडर आसतली पुराय टीम इवन टू द प्रायवेट डॉक्टर्स दे आर हेल्पींग जे आर्मीचे जे वेगवेगळे डॉक्टर हांगा येता हे खूब बऱ्या पद्दतीन आमकां मदत करता ऑलमोस्ट पेशंट कॅपेसिटी 530 बेडाचेर केल्या डेली म्हणटा तुमकां खंय तरी 100 पेशंट डिस्चार्ज जाता 100 पेशंटांक परत थोडे एक 10-12 जाण कोण एक्सपायर आनी बाकीचे डिस्चार्ज आनी परत दुसरी एडमिशन जाता ह्या हॉस्पिटल तशें न्हू वचत जाल्यार जवळपास 550 लोकांक ते जाता आनी आमी न्यू ओपीडी वेवस्थीत रित्या मॅनेज आसा कसली गर्दी ना आनी एक बऱ्या पद्दतीचें कोवीड मॅनेजमेंट सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान करता सगळ्यांच्या मॅनेजमेंट फक्त एकूच गजाल आसा की आमी तेच रितीन हांगाय वाडटा हांव मुद्दम कळपाक जाय आनी सांगता आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता हांवें आमच्या कन्सल्टंट आनी हेंच्या कडेन डिस्कस केलें तेच रितीन जो वाडटा हांगासर असो किंवा थंय असो बिकॉज ऑफ लेट एडमिशन सगळे पेशंट जे ऑलमोस्ट लंग्स कॉलेप्स जाल्या उपरांत एडमीट जाता आनी ताच्या खातीर रिकवरी ही जी आसता ती रिकवरी जावंक शकच ना अशा पद्दतीन एडमिशन जाता ब्रॉड डेथ आनी विदीन 24 आवर्स डॉक्टरा कडेन उलयताना 15 दिसाचो सगळो जर डेथ रेशो काडून पळयलो 30% ऑफ द पीपल आर ब्रॉड डेथ आनी विदीन 24 आवर्स हे आयिल्ले आसा तातूंत ह्या लोकांचेर आमी कांयच ट्रिटमेंट करपाक चान्सीसूच उरना कारण लंग्स कॉलेप्स जाल्ले आसता ताच्या खातीर म्हाजें म्हणणें लोकांनी जाता तितके बेगीन मातशें जाल्या उपरांत आमी आतां वीथ स्टार्ट म्हणजे तो आयल्या उपरांतूच ताका वखदां दिवपाक सुरवात केल्या तर आपलो ऑक्सिजन लेवल 94च्या वचत जर कमी जावपाक लागलो स्टेप ऑफ हॉस्पिटलांनी भरती जावची डॉक्टराचो कन्सल्टेशन घेवचो प्रायवेट वखदां खायत रावचे न्ही म्हाजी फार्मासीकूय रिक्वेस्ट आसा ज्यो फार्मासी इफेक्टीव काडून पॅरासिटामॉल दीत आसात त्यो पॅरासिटामॉल खायत आसा तेंच्यांनी तशें करचें न्ही तांकां PHC कडेन डायवर्ट करचें PHCन तांकां प्रॉपर मेडिकेशन घेवपाक लावचें नाजाल्यार लोक पॅरासिटामॉल घरा कडेन खावन ते तितक्या पुरतें फक्त जातलें त्याची फार्मासिस्टांनी सगळें एडवायज करचें की बाबा तूं प्रॉपर चल तपासून घे गुळयो हॉस्पिटलांतल्यान घे कारण सगळ्या PHCनी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग एवेलेबल आसा फ्री ऑफ कॉस्ट कीट एवेलेबल आसा आनी सगळ्यांचें टेस्टिंग आमी वेळच्या वेळी करीत आसा आमकां मॉर्टेलिटी रेट कमी करचें आसत जाल्यार लोकांचें सहकार्य जाय बेगीन टेस्टिंग करपाक जाय बेगीन एडमीट जावपाक जाय जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें त्या खातीर मेडिकल मॅथमॅटिक्सच्या सगळ्या लोकांनी बऱ्या पद्दतीन काम करचें इवन जो आमचे सगळे हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटल काम करतात फार्मासिस्टांनी मदत करचें लोकांक धाडचें हॉस्पिटला कडेन इन्स्टेड ऑफ गिवींग द टॅबलेट्स देर एखादी दुसरी गुळी दिता ती बरी आहा बट 2-2 4-4 क्रॉसीन आनी पॅरासिटामॉलचो डोलो स्ट्रीप घरा कडेन व्हरून खावन जावचें ना टेस्ट करात आनी प्रॉपर मेडिकेशन घेयात सेम 2 फ्लोर वयर आसा ते MDSाचे कितें विचार केला युटिलायज करपाक 2 फ्लोर म्हाका दिसता वयर आमी सद्या 3 फ्लोर यूज करतात पयले 2 फ्लोर जे आहा पळय न्ही ते आजून युजान येवंक ना कारण बरें तितके थंयसर कॅबिनेट केल्ले आसता पूर्ण हॉल ना ते कॅबिनेट केल्ले आसता पयलीं ओके आनी लॅबॉरेटरी टायप हे केल्ले आसा हय मेळटलो तुका मॅनपावरूय जाय परत डॉक्टरांनी नर्सिसाची शॉर्टेज आसा तूं म्हणटा तुका आतां 500 कमी मॅनपावरान आमी कॅटर करता ते जर 2 करतना आमकां एडिशनल डॉक्टर नर्सीस जाय तर आमकां थंय जर मॅनपावर मेळत आनी इंक्रीज हाडपाची तेची तयारी आसा पळय मॉर्टेलिटी रेट कमी हाडप आमी म्हणटा की ज्या पद्दतीन आमी स्टेप ऑफ हॉस्पिटल सुरू केला लोकांनी मोठ्या प्रमाणात आतां फ्री मेडिकेशन जे पयलीं सुरवातीक 24 करिना फुडें मेडिसीन सुरू करपाची होय सुरू केल्लो आसा आनी ताका लागून लोकांनी सहकार्य करीत जाल्यार फुडल्या 8 दिसाच्या भितर निश्चितच तो कमी येतलो आमी पळयता आतां आमची सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची ओपीडी स्ट्रीमलायन जाल्याची खूब गर्दी तुमी पळयली मोठ्या प्रमाणात गर्दी हांगा पडटाली ती गर्दी कमी जाली खूब मोठ्या प्रमाणात जाली सगळ्यांचे सहकार्य जर लाभलें जाल्यार निश्चितच 8 दिसांनी मॉर्टेलिटी रेट कमी येतली हय बीइंग ए CM म्हाजी जबाबदारी आसा गोंयच्या लोकांचें आरोग्य म्हाका खूब म्हत्वाचें आसा त्या खातीर गोंयच्या लोकांच्या आरोग्या खातीर म्हाका पर्सनली कितें करचें पडटा आतां म्हणून तर हांव काल कोवीड वॉर्डान गेलो आय एम टेकिंग केअर ऑफ पीपल्स हेल्थ दॅट मच बाबूश म्हणटा स्टेटमेंट केलं पळय सर्टन टायमार आतांच्या घडीक म्हाका लोकांचें आरोग्य म्हत्वाचें म्हाका बाकीचें कांय कमेंट करपाचो ना कॅबिनेट रिशफल बी कितें आसता कॅबिनेट रिशफल बी आसतलें